प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 21वा विसवोर वोड 1 ते 4 पर्यंत. लूक चॅप्टर 21 वर्सेस 1 to 4. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. धोर्मपेटेन आपलें दाण देणें घालताली त्या आस्तीक मनशांक जेजून चोत्रायेन पडयली. आनी कोण एकले गोरीब दोळदिरे विधवेकूय 2 लॅपटॉन घालतना ताणें देखली आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, हे गोरीब विधवेन सगल्या परस अदीक घालें. तर आनी समेस्तांनी आपणाक ओगळें आसलें तांतलें काडून देवाक समोर पिल्या दाना मोदें घालें. पूण हिणें आपणाक उणें आसलें तांतलें आपल्या जेवणा खाणाक निबेल जाय आसलें तें घालें. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन एक विधवा बायल येता देव मंदिरान आनी आपले कडेन कितें आहा तें सगळें तिचो देवाक भेटयता. आनी बाबणीनो, जेजू जेन्ना देव मंदिरान आसलो आनी हो लोक सगलो आपलें दान दितालो तो पळयता कशे भाशेन ही विधवा बायल येता आनी आपले 2 लॅपटॉन काडून त्या देव मंदिरांक भेट कोत्ता. आनी बाबणीनो, जेजू कितें म्हणटा? जेजू म्हणटा, हांव तुमकां खरेंच सांगता म्हणटा, हे गरीब विधवेन सगळे परस अदीक घालें. बाबणीनो, 2 लॅपटॉन आमी पळयत जाल्यार ताका इतलो वालोर ना. कोणें दिनार घातलो गाय, कोणें 10 दिनार घातले गाय, कोणें आजून सुबेज दुडू घातले गाय. पूण त्या दिसा ह्या विधवा बायलेन 2 लॅपटॉन घातले आनी जेजून आपल्या दोळ्यांनी पळयलें की ह्या विधवान बायलेक जे आसलें तिणें काडून घातलें. आनी बाबणीनो, एका हातान आमी 2 लॅपटॉन धरीत जाल्यार आनी दुसऱ्या हातान 1000 दिनार धरीत जाल्यार की सगळ्या लोकांनी दिल्यात. देवाक ते 2 लॅपटॉन जे त्या बायलेन दिल्ले ते देवाक मानले. देवान ते 2 लॅपटॉन एका विधवाच्या काळजांतान जे तिणें भेटयलें ताका एकदम मानवलें. म्हणटच बाबणीनो, देव आमच्या जिवितान पळयना आमी कितलें दिता उदें. आमचे कडेन 1000 आसत आनी आमी 100 दीत आनी आमी सजमतां की आमी खूब दिलें. आनी एका कडेन 100 आसत आनी ताणें 50 दीत. ताणें देवा वजीर चड घातलें. कित्याक? ताणें 50 आपणाक दवरलें आनी 50 देवाक दिले. ज्या मनशा कडेन 1000 आसले आनी ताणें 100 घातले, 900 ताणें दवरले आनी 100 घातले. म्हणटच आमी आमकां कितलें सोडटा आनी आमी कितलें दिता तें देव पळयता. म्हणजे इंग्लिशीन ताका म्हणटात द पर्सेंटेज ऑफ आवर गिवींग डिटर्मिन्स आवर हार्ट कंडिशन. म्हणटच आमी जितलें दिता, आमचो वेळ, आमचे दुडू, आमचो टॅलंट, आमचें सगळें जें आमच्या हातान आहा, जेन्ना आमी दिता आमी आमकांच कितलें सोडटा. जेन्ना आमी कोणाक वेळ दिता, म्हाकाच वेळ, म्हाका इसो घेवपाक हांव कितलो घेता आनी हांव कितलो वेळ दुसऱ्यांच्या जिवितान हांव सारता. म्हणटच भावभयणीनो, जेन्ना आमी कितेंय करता आमी आमकांच एक प्रश्न विचारूंक जाय, आमी खरेपणी तें जें दिवंक जाय तें सारकें हांव काळजांतान दिता वो हांव फकत दिता म्हजे कडेन चड आहा जाल्यार आनी हांव तें भेटयतां. कित्याक भावभयणीनो, आयज जेन्ना ह्या विधवा बायलेन ते 2 लॅपटॉन घाले, देवाक ते मानवले. देव म्हणूंक लागलो सगल्या परस ह्या विधवा बायलेन अदीक घालें. आनी आयज बाबणीनो, जेन्ना आमी काळजांतान आमी कसलेंय काम करता, कसलें आमी दान दिता, आमी आयज आमकांच तो प्रश्न विचारुया, खरेपणी म्हज्या काळजांतान हांव दिता, खरेपणी हांव मोगान दिता, खरेपणी हांव म्हाका उणें करून दुसऱ्यांक सुबेज दिवंक सोदतां. आनी हाचो जबाब म्हजो होय जाल्यार खरेपणी देव म्हणटा तुवें सगल्या परस अदीक घालें. भाव भयणीनो, हीं उतरां आमी आयकपाक आमकां खूब खुशालकाय भोगतली.
कित्याक हीं उतरां येतात मनशाची न्हय, हीं उतरां येतात जेजूच्या तोंडांतली. म्हणटच जेन्ना आमी कितें करता, आमी खरेपणी काळजांतल्यान आमी आमी जें दिता आमच्या काळजाची परिस्थिती आतां देवाक कळोन येता. म्हणटच जितले आमी मोगान दिता, जितले आमी मोगान सारता, जितले आमी आमच्या हातान हात आमी दिता, तें त्या देण्या वरवीं आमकां कळोन येता की आमचें काळीज कितलें मोगान बोल्लां, कितलें देवाक मानवलेलें तें काळीज जाता. तर आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर नियाळ करून आमी आमचें जिवीत सारुया, दिवपाक आमी फुडें सरया आनी दुसऱ्यांच्या तोंडार एक खुशालकाय तांकां मोग दिवपाक, ते खरेपणी देवाचो मोग दिवपाक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटां.